क्रिस्त येण्याचो काळ डिसेंबराची 21 तारीख सोनवार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 1 वळी 39 ते 45. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या डोंगराचेर आसत्या एका शारांत धावी गेली आणि जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिने एलिझाबेथेक नमन केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नमन आयकना फुडें तिच्या कुशव्यान आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताळ्यान तिने म्हटले, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचे फळ, आणि म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सरी येवची म्हूण खंयचे म्हाका फावो जाले. तर पळय, तुज्या नमनाचो साथ म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुशव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलोय देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.